आज आमी आयकल्लो वांजेल तुमी जायत्या फावटी आयकला जावंक पुरो. जर तर घराक फावंडेशन स्टोन दवरतना वा घर वकला वेळार होस वांजेल आमी वाचचो वा घर बेजमेंट करच्या वेळारी होय वांजेल आमी वाचता. तर आज आयच्या वांजेलाचेर थोडो नियाळ करया आनी ही वांजेलाची उतरां कसं लेंगी म्हणून आमी ताजो अर्थ करून घेवंक प्रयत्न करया. आयचो वांजेल मातेवचो अध्याय 7 वळ 20:1 20:4 तावन 20:7 हांगा तावन विंचून काडला. आनी जर तर आयचो वांजेल आमकां अर्थ करी जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर आमी अर्थ करी जाय खंयच्या वेळार आनी खंयच्या सन्निवेशांत जेजू ही उतरां उलयता. आयच्या वांजेलाचो सगळो सन्निवेश जावन आसा मातेवचो वांजेल अध्याय 5 तावन अध्याय 7. दोंगरा वयलो प्रसंग आमी जायते फावटी आयकला आनी वाचला. दोंगरा वयलो प्रसंग आखेर जाताना ही उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. तर दोंगरा वयल्या प्रसंगांत कितें सर आसा? पयलें सर आमी पळयता बागी 8 बागी विशयांत बरयलां आनी ताजे उपरांत थंय जाल्ले उपरांत कशें एका मनशान बरें जिवीत जियेचें म्हणल्या विशयांत जेजू समजोणी दिता. एक मनीस जाल्ल्यान हांवें ह्या संवसार जियेतना म्हजें मॉरल कॉन्डक्ट म्हजें नीत न्याय खंयच्या रितीर हांवें जियेचें आनी कशें हांवें म्हजें जिवीत बांदून हाडिचें. खंयच्या प्रविशांत जेजू क्रिस्त अध्याय 5 अध्याय 7 म्हणसर दोंगरा वयल्या प्रसंगान सांगता. पयले सुवातेर जेजू सांगता राग आमी करिनाये बोगसाणें आमी दी जाय. सादगी 70 फावटी उपरांत जेजू दुसऱ्या कडेन सांगता पूण आमी बोगसाणें दी जाय. दुसऱ्यान स्त्रियेक कोट्या दिश्टीन पळयल्यार दोळ्यांनीच आमी वेबिचार वा प्रद्वार केल्ले वरी जाता करनी केवल दोळ्यांच्या दिश्टीनीच करयेत. तिसऱ्यान आमी सोपोत घालिनाये जावंक पुरो धरणीचेर जावं पुरो आकाशाचेर जावंक पुरो देवाळाचेर जावंक पुरो देवाळांत असल्या सिंहासनाचेर आमी सोपूत घालिनाये. चवथ्यान आमी फारीकपण घेनाये. केवल फतकी मनीस फारीकपण घेतात आमी उदारी जायचे आनी दुसऱ्यांक आमी बोगसी जाय. पांचव्यान जेजू सांगता आमी एकामेकाचो मोग करी जाय. उपास हांवें कसो करी जाय? जुदेवां बरी हांवें करिनाये. तकलेक हांवें त्याल दवरी जाय. मुखां मोळ हांवें धुजय आनी अशें तोंड फ्रेश दिसा जाय. लोकांक कळीत जावंक पुरो जो हांव उपास करतां. जर तर लोकांक कळीत जाल्यार ताजें रिटर्न्स ऑलरेडी येवन जाल्यात. आनी सातव्यान लेकावर तो हुस्को करिनाये. कित्याक पळया ती आकाशाची ती धाकटी गिरबुजा जावंक पुरो दुसरे खंयची बर्ड्स ती लुवयेनांत ती बानांत दवरिनात पूण सर्गीचो देव तांकां पोसता. ताज्या की वर्त्या मापान म्हाका आनी तुका देवान रचलां त्या देखून लेका व्हरतो हुस्को नाका टेन्शन पुरा नाका. इतलें पुरा सांगले उपरांत लोकांची जबाब कशी आसली? इतलें पुरा शर्माव दिल्ले उपरांत लोकांची जबाब वा 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 जेजूच्या विशयान खाली जणवाई कसली उतरां. आमच्या फारिजेव आनी शास्त्रांत अशें न्ही अधिकारांत बरले वरी हो मनीस उलयता वा 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 वा. हें वा वा आयकले उपरांत जेजू क्रिस्त आयचो वांजेलाची उतरां सांगता. कसलीं ती उतरां? आमी खंयच्या रितीर आमी जियेचें. पयल्या सुवातेर जेजू सांगता वळ 20:1 सोम्या म्हणून उलय मारतल्यांक सर्गी राजांत रिगानांत. वळ 20:2 आनी 20:3 मुंदरून अशें सांगता. आनी लोक सांगतलो सोम्या आमी तुजे नांवी आमी शिकयलां. तुजे नांवी आमी आजापां केल्यान. तुजे नांवी आमी आश्चर्य केल्यान. तुजे खातीर आमी मेल्या. आमकां सर्ग राजनांगी. देव सांगता तुमी कोण म्हणून म्हाका कळीत ना. तुमी कोण म्हणून म्हाका कळीत ना. आमी सांगूंक पुरो मुखार देवाच्या हुजी रावतना सोम्या हांव एक याजाक तुजे नांवे कितले शर्माव हांवें दिल्यात. कितलें बरें उतरांनी उलयलां तुज्या विशयान. कसली जाणवाय लोकांक दिल्या. हांवें शर्मो दितना कोणी न्हिदोंक ना सोम्या. म्हाका एंट्री ना हांगी.
तुम्ही विचारूंक पुरो देवा लागी सोम्या हर एक ब्रेस्तार हांवें नोवेनाक येवंक हांवें ट्राय केला म्हाका सरकाराचा एंट्री ना हांगी हर एक आयतारा भाग्यवंतपडी हांव सांबाळ्ळां सन्ना आनी दुकरा मास खावन आनी मिसाकी आयलां म्हाका सरकाराचो ना हांगी खरेंच मात हांवें उपास केला एक रेतीर केल्या म्हाका सरकारान एंट्री ना हांगी देव सांगतलो तूं कोण म्हणून म्हाका कळीतच ना तर कशें आमचें जिवीत जायचें त्या देखून आयच्या वांजेलाचो दुसरो वांटो वळ 20:4 ते 20:7 जेजू लोकांक सांगता एक ल्हानशा काणये रुपार सांगता खंयच्या रितीर तुमचें जिवीत आसा जाय खंयच्या रितीर जिवीत आसा जाय ल्हानशी काणी तीस दोग जाण एकलो बुदवंत मनीस आनी एकलो हेड्डा मनीस बुदवंत मनीस घर बांदतना कडपाचेर बांदता हेड्डा मनीस घर बांदतना रेंवेचेर बांदता पावस वारें जड वारें पूर आयलें आनी कडपार बांदिल्लें तें घर उरलें शाबितायन उरलें रेंवेर बांदिल्लें घर तें कोसळून पडलें हाचो अर्थ कितें हाचो अर्थ कितें जेजू सांगता जो कोण म्हजी उतरां पाळटा तो कडपार बांदलेल्या त्या घर बांदलेल्या त्या बुदवंत मनशा बरी तर जेजूचे उतरां पाळचें म्हणल्यार कितें जेजूचे उतरां पाळचें म्हणल्यार जेजूच्या उतरांक आमी खालतीमान घालचो इंग्लिशांत शब्द आसा ओबे आय मस्ट टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड आनी कशें हांवें देवाच्या उतरां खालतीमान घालचो आनी खालतीमान घालनातल्या वेळार कितें जाता तुमच्या मुखार पवित्र पुस्तकांत 2 दृश्टांत हांव दवरतां कशें देवाच्या उतरांचेर आमी खालतीमान घालनातल्या वेळार कशें ख्यास्त आमी जोडून घेता पयलें दृश्टांत जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 जेनेसीस चॅप्टर 3 उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 आमी पळयता देवान आदाम येवेंक सोरपाक दिवची ती शिक्षा कित्याक देव शिक्षा दिता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 आमी पळयता दुसरी क्रिएशन स्टोरी आदाम आनी येवेक रचली दुसरी काणी थंयसर आसा आनी देव सांगता हें सगळें बुबी वांयकूट हांव तुमकां दितां सर म्हण जातीचेर तुमी राज चलया सगळो संवसार तुमचो तुमी ह्या सगळ्या संवसाराचे धनी अधिकार सगळो हांव तुमकां दितां कितें जाय तें तुमी करा आकाशांत आसल्या सुकण्याक तुमी नांव दिया धरणीर आसल्या त्या म्हण जातींक नांव दिया रुखांक नांव दिया पूण एक मात्र तुमी पळोवंक आसा जणवायेच्या त्या रुखाचें फळ तुमी खायनाये जर तर तुमी केल्यार तुमी मरण पावतल्यात ह्या एका रुखाचें फळ तुमी खायनाये अध्याय 3 आमी पळयता माधवान येवन त्याच आडवरल्या रुखाचें फळ खातात ताजे उपरांत कितें जाता देवाचे उतार तांणी मोडुल्लें देवाचे उतराक खालतीमान घालूंक ना तो वळ कितें जालें ख्यास्त तांच्या जिविताक येता शिराप ते जोडून घेतात देव शिराप दिना पयलें सांगलें देवान जर तर तुमी ह्या रुखाचें फळ खाताले तर तुमी मरण पावतल्यात कित्याक त्या रुखाचें फळ त्या रितीर आसा बरें वा पाड करचे सकत त्या रुखाच्या फळाक आसा तुमी जर तर केल्यार तुमीच ख्यास्त जोडून दितल्यात देव आशिर्वाद दिवचो देव चिंते नाकात देव शिराप घालता देव आमकां नाश करचो देव न्ही देव आज आशिर्वाद दिवचो देव पूण नाश आमीच जोडून घेता ख्यास्त आमीच जोडून घेता आदामाक मेळ्ळी शिक्षा देव आदामाक सांगता तुवें ह्या संवसारांत तुजो गम पेळना हाताचे 10 बोटां धरून तुवें काम करीत जाय तशें मात्र केल्यार तुजें पोट तूं भरतलोय ना जाल्यार कांयच ना तूं काम करतले दर तुमकां कांटे तुका दितले येवेक अनेक शिराप दिता तूं ह्या सगळ्या संवसाराची आवय जातली पूण कश्टांत दुखेंत तूं भुरग्याक जल्म दितली जीवदाळेक अनेक शिराप दिता ह्या संवसारांत तूं तुजें पोट वण चलतलोय आनी धूळ तूं खातलोय तूं त्या स्त्रियेच्या जनांगाक तूं घांस घालतलोय ताण येवन तुजे तकली चेंचतले आनी सगळें संवसार हाजे निमती मरण फावो जाता देवाचे उतार पाळी नाटल्याचो आनी देवाच्या उतराक खालतीमान घाली नाटल्यार कितें जाता ख्यास्त आमी जोडून घेता देवाच्या आशिर्वादांत आमी पयस वता देव शिराप घालिना देवातान हांव पयस गेल्ल्या वेळार देवाचें शिराप हांव जोडून घेता दुसऱ्यान इस्रायल देशाचो पयलो राय साऊल
आनी देवान सामुएल प्रवादितावन ताका सांगलें, तुजे पयसुलो गांव हांव तुका दितां, वच तो गांव नाश कर, सर्वांक नाश कर, कितेंच तुवें दवरिनाये, कितेंच तुवें फाटी येतना तुवें घेवन येनाये. सौल राय गेलो ताज्या सोजेरांक घेवन लढाई केली, सलवयलें त्या गांवच्या रायांक. फाटी येतना ताका भांगाराचेर आशा पडली. तो चिंता इतलें भांगार आसा, इतलो दुडू आसा, कित्याक विबाडचो. तो घेवन आयलो आनी फाटी येतना ताका पळयतना ताका पुश्टी जनवरां दिसलीं. कितल्यो बऱ्यो आसात ह्यो गायो आनी रेडे पुरा. हाका हांवें नाश करचें कशें, हांव आमूण हाडटां म्हज्या देशाक. पूण देव ताका परत सांगता, सामुएलाक सांगता, रायाक वचून सांग ताणें पाताक केलां, म्हज्या आज्ञा विरोध तो गेला, त्या देखून हांव ताका आशिर्वाद दिना. देव दावीद रायाक विंचून काडटा, त्याच वेळार देव सांगता, हांव आनेकल्याक विंचून काडटलो, म्हजी उतरां पाळसो आसलो, मनशाक हांव विंचून काडटलो. ताजें सिंहासन खाण दावीद राया दिता. तितल्या रिपावंक ना. साऊल राय सांगता, हांव देवा विरोध गेला, त्या देखून देवाक हांवें एक बलिदान भेटोवंक जाय म्हज्या पातकांक. आनी तोच तलवार घेता आनी जानवरांक मारता, देवाक एक बलिदान दिता. देव सांगता, तुजी बलिदाना निमती हांव प्रसन्न जावना, म्हजी उतरां तूं पाळलो जाल्लो जाल्यार हांव प्रसन्न जाता आसलो. त्या देखून देवाच्या उतराक काल्तिमान घाली जाय. तर देवाच्या उतराक काल्तिमान घालचो जाल्यार कशें? जेजू क्रिस्त सांगता, मातेवचो वांजेल अध्याय 5 वळ 40 आनी 8, Gospel of Matthew chapter 5 verses 48, be perfect as your heavenly Father is perfect. कोंकणींत तितलो बरो तर्जुमो मेळना. सर्गेचो बाप जसो बरो तशें तुमी बरी जाय. त्या देखून देवा बापा तशें आमी बरी जाय तर देवाच्या उतराक आमी काल्तिमान घालीचे. देवाच्या उतराक काल्तिमान घालचो म्हणल्यार जेजूच्या उतरां प्रमाणे आमी जियेचे. आमचे सालते जिणे जेजून शिकयले ते दोंगरा वयल्या प्रसंगाच्या त्या टिचिंगा विशयांत वा ताणें दिल्या शिकवण्याचे तशें म्हजें जिवीत जायचें. जर तर हांव जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे हांव जियेना तर देवाच्या विरोध हांव येता. त्या देखून जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 7 अशें म्हणटा, डू नॉट मियरली लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड बट डू ॲज इट सेज. केवळ देवाचे उतार तुमच्या कानांत आयकनाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी जियेया, तवळ बेसांव मेळटलें. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, देवाच्या उतरां तशें आमी जियोंक जाय. जर तर देवाच्या उतरां तशें आमी जियेल्यार कितें जातलें? आशिर्वाद मेळटलें? नाही. आशिर्वादी मेळटलें ताजे सांगाता 3 शब्द आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. पावस, आवळ आनी तिसरें जड वारें. तिनी एकच फुटी येवंक ना. पयलो पावस येता, ताजे उपरांत आवळ येता आनी तिसऱ्यान उपरांत जड वारें येता. हाचो अर्थ कितें? केवळ पावसा विशयांत जेजू क्रिस्त उलयता की ना. हाचो अर्थ जावन आसा, पयले येतले तुमकां दगदवणी, उपरांत लोक तुमकां इन्कार करतलो आनी तिसऱ्यान थोड्यांक तुमकां मरण मेळटलें. जर तर तुमी मोजीन जाल्यार तुमकां हे 3 वस्तू मेळटल्यो. दगदवणी आमकां आसा गी? दगदवणी आयच्या काळार ह्या दिसांनी आमकां आसा गी? क्रिस्तांव जाल्यार दगदवणी आसा गी? दगदवणी आसा. थोडेच दिसां आदीं तुमी पेपरार वाचून आसोंक पुरो, बेळगांव कर्नाटकांत पुलीस येवन इगर्जेच्यांक सांगतात, क्रिस्तांवांक सांगतात, तुमी डिसेंबर म्हयन्यांत मागणें करिनाकात. जर तर तुमी मागणें केल्यार लोक तुमचे वयर उसांबळ जातलो आनी तुमकां फातर मारल्यार तुमची इगर्ज्यो जर तर पिटो केल्यार आमी हाका जबाबदारी, तुमकां रक्षण दिवंक आमकां जावचें ना. ही जावन आसा दगदवणी. तुमी क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणेच येनाकात. तुमी क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे तुमचें जिवीत बांदून हाडिनाकात. दगदवणी आसा, प्रारंभ जाल्यार तुमी पळयतात. दुसऱ्यान इन्कार. लोक आमकां इन्कार करता गी? लोक आमकां इन्कार करता गी? लोक आमकां इन्कार करता.
जर तर तुम्ही ऑफिसांत तुम्ही काम करता तर थंय जायत्या धर्माचो लोक आसा तुमकां सक्कडी स्वागत करतात गी आकुलो परबून आकुलो ताणी घेता आनी क्रिस्तांवांचे आमी बरे आमच्या जाती निमते लोक आमकां इन्कार करता गी इन्कार करता मरण आमकां लाभता गी सर्वांक लाभाचें म्हूण सांगना थोड्या वर्सां आदीं 2007-8 कंडमाल थंय तुमी आयकलां जावंक पुरो भारतांत मुखल्या दिसान आनी की चड दोगदोणी आसतली थोड्या क्रिस्तांवांनी मरण ही पावचें पडटलें हाजो अर्थ कितें पावस आयलो पावस गेलो आवर आयलें आवर गेलें जड वारें आयलें जड वारें गेलें आनी एक अर्थ सांगचें दगदवणी आयली इन्कार जालें मरण पावलें जर तर घर बऱ्या कडपाचेर बांदलां तर तें घर उरतलें शाश्वीत उरतलें हाजो अर्थ कितें मरण म्हज्या जिविताचो आखरेचो दीस न्ही मरण आखेर न्ही आमच्या जिविताक आमकां कितें आसा आमचो बरवस आनी पात्यणी जावन आसा सर्गींचें राज जर तर कोण असल्या बरवशान जियेता असले कसलेच कश्ट येवं दी सर्गींचें राज त्या मनशाक फावो जाता निमाण्यो 4 वस्तू पयल्या आमच्या कुंभाराच्या दुतोनीत आमी शिकिल्ले निमाणे 4 वस्तू मोर्न जडती येवकोंड सर्ग आतांच्या दुतोनीन तें आसा गी गोत्तू ना आमी शिकतना आसले थोड्यांनी तुमी शिकतना आसले जावंक पुरो निमाणे 4 वस्तू मोर्न जडती येवकोंड आनी सर्ग हे 4 वस्तू आसच्यो निमाणे BJP ना निमाणे काँग्रेस ना निमाणे जनता दळ ना निमाणे भारत ना कांय ना काल ह्यो 4 वस्तू तर आमचें जिवीत ह्या 4 वस्तूंचेर आसा तर आमचो निमाणें जावन आसा सर्गींचें राज जर तर आमी बरें करून जियेता तर सर्गींचें राज आमकां फावो जातलें सर्गींचें राज फावो जाय तर हांवें कितें करी जाय जेजू क्रिस्त सांगता आयच्या वांजेलांत देवाच्या उतराक कल्ती मान घाला जो कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे जियेता ताका सस्नाचें राज मेळटलें सोम्या हल्लेलुया प्रेज द लॉर्ड सांगल्यार सर्गींचें राज मेळना जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बांदून हाडी जाय धवळ मात्र बेसांव लाभतली तर मोगाच्या भावांनी भयणी हांव एकलो याजाक हांवें याजाक जावन लांब शर्माव दिवन हांतू म्हाका कांय बरेंपण लाभना हांवें म्हजें जिवीत जेजूच्या उतरां प्रमाणे हांवें बांदी जाय हांवें एक याजाक जाल्ल्या खातीर हांव सर्गींच्या राजारी घाना म्हजे हात देवान थलयल्यात पूण ह्या कारणा खातीर हांव सर्गींच्या राजाक हांव रिगाना पूण जर तर हांवें सर्गींच्या राजारी गा जाय तर जेजूच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें बांदून हाडी जाय तुमी सक्कडी लायक थोडी सिस्टरांय आसात तुमचें जिवीत तुमच्या आपोवण्या प्रमाणे तुमी बांदून हाडूंक जाय देवाच्या उतराक खालती मान घालया देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडया अशें बरें क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारांत जिवन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवन सर्गींच्या राजाक आमी आयते जावया आनी सर्गींच्या राजाक आमी रिगया तुजो देव आम्हा सर्वांक बेसांव घालूं